नमस्कार. आम्ही सद्याक जे पणजेसून ते मडगांव वयता ते बांबोळे हायवेचेर आसा आनी हायवेचेर तुमी म्हटल्यार पळोवंक शकता की एक ट्रक ओवरटर्न जाला. ओवरटर्न काल राती आमकां मेळटा त्या म्हायतीनुसार काल राती उसरा 1 ते 1.5 वा 2 मजगती हो एक्सिडंट जाला आनी एक्सिडंट जाल्या उपरांत जे हांगा जे ट्रकाचें लुकसाण जालां तें तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता. तशेंच जे हे ट्रक एक काय पत्रे म्हटल्यार ते जे शीट्स आसा ते कॅरी करतालो ते शीट्स ते रस्त्यार पडलेल्या कारणान हांगा सकाळच्या आदेशाक सुमार एक जे लेन आसा हायवेचो एक लेन आसा तो बंद केल्लो आनी ट्राफीक डायवर्जन जो सर्वीस रोडाचेर केल्लो. पूण आतां ट्राफीक पुलिसान ते जो रोड आसा हायवे आसा तो ओपन केल्लो आसा गाडयां खातीर. आनी जो तुमी जो ट्रक पळयता तो महाराष्ट्राचो ट्रक आसा आनी काल राती हो अपघात घडला. आजून हो ट्रक हांगा आसा आनी ह्या खातीर जी येरादारीची कोयडी सोंसची पडटा ती तुमी पळोवंक शकता. अशेंच कितलेशेच गोंयान एक्सिडंट घडटा आनी अशेंच ओवरलोड ट्रक म्हणा वा जे ड्रायवर्स आसा ते वेगान गाडी चलयता आनी गाडी वयलो ताबो सुटून तो एक्सिडंट जाता. सो हाचेर कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा वा जे ड्रायवर्स आसा ट्रक जावं वा आनी एनी व्हेकल्साचे जे ड्रायव्हर आसा तांच्यांनी आपली जबाबदारी घेवन म्हटल्यार आपली कॅर घेवन ही गाडी चलोवची. ओवर स्पीड करची ना, ओवरलोड गाडी करची न्हय.